जालें तें वायटूच जालें असं जावपाचें न्हू हेच्या फुडें आतां सोपां आतां चवथीचो आतां सिजनूय न्हू ताका लागून थोडे अशें आमच्या तेंच्यांनी मातशें आनी एक म्हाजी मनीस आसा पोलिसांनी हाडून एक रावंडूय मारपाचें क्लीन करपाचें तेंच्यांनी गांवांनी तें क्लीन करपाचें आनी तशें जाल्यार आमच्या पंचायतीन सुद्दां आमी कॅमेरा लायल्या जंक्शनी आसा थंय आमी कॅमेरा लायला ते दिला आमी अशें फाटीं एकदां जाल्लें जाल्लें तशेंच जाल्लें करपाचें कॅमेरा आहा पूण तेचो आमचो हाडून येना माझे नाव प्रकाश शेट्टी आहे तुळशी शेट्टी माझे राती शॉप फोडून ते मंडपाचे सामान स्पीकर स्पॉट लायटिंग सिरियली असे खूपशे माझे सामान राती गाडी लावून भरून घेऊन गेले तेन्ना म्हाका तेन्ना म्हटल्यार 1.5 लाखाचें नुकसान जाल्लें आनी पोलिसांनी येवन पंचनामो केल्लो आसा रितसर कारवाई तेंच्यांनी करता म्हणून म्हाका आश्वासन दिला ती कारवाई करची आणि माझे सामान जे काय आसा ते म्हाका ते मेळोवन दिवचे प्रयत्न करचे अशी माझी एक मागणी आणि माझो हो धंदो आयज 20 वर्सां मी करते डेकोरेशनाचो मंडपाचो ज्या धंद्यारच मी माझें जीवन जगयता आणि म्हाका काय धंदो ना आता दुबाव कसो म्हाका कळटा काय तर कोणी ह्याच्या आधी पयलीं माझी बॅटरीकच घेवन येयली लोकल कोणी आसा शकता ना जाल्यार कोणी भायले येवन अशें जाणा जाल्ल्या शिवाय कोण वचून येवन चोरी करचो ना कित्याक ताका हेची खबर नासतली म्हाजी कसलें सामान काय कशें डायरेक्ट गाडी हाडून लायली म्हणटा तो जाणा जाल्लोच आसतलो दुश्मनी अशी काय ना माझी कोणी काय करू कोणाचं काय आणि दुश्मनी अशी माझी कोणाच वांगडा ना पोलिसांनी कितें सांगला पोलिसांनी सांगला आता आमी चौकशी करता आणि मागीर तुका हें करता CCTV हे तांकां हांगा पंचायतीची आसा पूण तेंचें कितें कशें कितें आहा तें तेंचें कळटलें ते आपूण पळयता म्हूण सांगता